मगो पक्षान तर स्पष्ट जाहीर केला की बऱ्या स्वच्छ प्रतिमेच्या उमेदवाराक ह्या फावटी तिकीट दिवपाची. इवन ऑस्करान सुद्धा आमच्याकडे मागले आम्ही देऊ दितले मागल्या त्याने येवपाक जाय पण स्वच्छ प्रतिमेचे एज्युकेटेड लोक आम्ही दिवपाचे तयार. तिसरो ढवळीकार भाव रावचो ना जाल्यार तो ना केन्नाच ना टेक फ्रॉम मी. एक सद्यबाईक तू लक्षात दवर की सर्वसाधारणपणे 1980 पहिली भाऊसाहेबाच्या बांदोडकरच्या काळात सुद्धा जे पळय कोण आमदार जावन गेले जे पळय कोण लोकप्रतिनिधी जाले त्यांच्याकडे ते करप म्हणून बोट टाकले कोणाक ताकद नासलेली. 1980 उपरांत सुरेजा पळय जाल्ले आनी अजून चालू आसा. आणि म्हणून शेवटी हे जे पळय कोण विधानसभेत येणारे जे लोक आसात जे पळय कोण धाडून दितात ते मतदारच शेवटी ताका जबाबदार आसात. विधानसभेत नवे फेसीस येवपाक कोणाचीच आक्षेप आसपाची गरज ना. तांकां काय विधानसभेन भितर वचपाची कोणाची मक्तेदारी आसा मोनोपली आसा अशें अजिबात आसना. आणि इट इज पीपल टू डिसायड. सगळ्यांनी डिसायड करपाक जाय. जरी आमच्या हांगासरल्या प्रदेशांत कांय जाणांक दिसता की ही थोडी आपल्याच फॅमिलीची मक्तेदारी आसची काय म्हणून जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसना लोक तितल्या प्रमाणात तांकां सपोर्ट करतले म्हणून प्रत्येक पार्टीन ठरोवपाक जाय. नवे फेसीस हाडपाक जाय जुने हाडपाक जाय. एक फॅमिलीतल्या कितले लोकांनी इलेक्शनाक उबे रावचे तेजेर हांव सांगू. हय तुवेंच सांगपा जाय आनी कोणे तुजो अधिकार आसा. समज हांव तर दोतोर आहा म्हाका दिसता आमगेल्या चेड्याक दोतोर करपाक. एक समज तरी कोण कार्पेंटर आहा कार्पेंटर दिसता आपल्याक चेड्याक कार्पेंटर करपाक. एक तरी कोण इंजिनियर आहा इंजिनियराक दिसता आपल्याक पुताक इंजिनियर करपाक. आज मुगेल्यो 5 चलयो 1 चलो म्हणजे 4 चलयो लोक गेल्यो त्या आमी फरसान पॉलिटिक्साक कोण हाडला ती म्हजीच चलयो पण पॉलिटिक्सान येता ती आपण पॉलिटिक्साक ताका एक डॅडीच्या आंगान तरी येयला हाल्या बाळाली बडोवचो सोदता ताका तरी लोकांक जाय तें इलेक्ट जातलें ना प्रॉब्लेम काय ना. सो चर्चील एकच गजाल म्हाका सांग मुखाली कोणी कितें उलोवची पयलीं की तूं सांगलें दोतोर इंजिनियर कार्पेंटर हे सगळी बिझनेस. सो बिझनेसा भितर मनीस आपल्याला बिझनेस वाडोवपाक करता. पॉलिटिक्स इज अ बिझनेस तो वाडोवपाक. It is not a business. What I am saying, पॉलिटिक्सान जेन्ना आज आमची गांधी फॅमिली आहा गांधी फॅमिली आज कितल्यो वर्सां चलयत आहा. सो एक फॅमिलीन पॉलिटिक्सान ते आंग आसता. पॉलिटिक्स म्हळ्यार मुगेलें सेवा करपा लोकांक मुगेलें हांव सांगना म्हाका मुगेल काम लोकांक सेवा करपाक. गांधी फॅमिलीचें समर्थन करपाक जाय काय कितें सगळ्या देशा सगळ्या लोकांचे म्हणणे आसा की आज गांधी फॅमिली जी आसा ही घराणेशाही आसा ती आसपाक जायना म्हणून ताजें उदाहरण घेवन तुम्ही चलपाचें ठरयल्लें आसा काय कितें. म्हज्या घरांतले पळोवपाक गेले जाल्यार कांय गरज ना तशें करपाचें. पळोवपाक गेले जाल्यार 125 देशांत 125 कोटीच्या देशांत गांधी फॅमिली शिवाय दुसरें ना काय कितें. पळोवपाक गेले जाल्यार आमच्या गोंयांत हांगासर चर्चिल फॅमिली शिवाय दुसरें ना काय कितें. पळोवपाक गेले जाल्यार न्ही मुद्दो कळो आज पळोवपाक गेले जाल्यार जे गांधी फॅमिलीन नेशना लागून पड केला आज महात्मा गांधीक मारलो. No, that is fine. That is fine. चर्चिल कोण मेल्ला चर्चिल महात्मा गांधी सोनिया गांधीचो कोड लागना कोड लागना कनेक्शन लावला. राजीव गांधी राजीव गांधी राजीव गांधी No, please. You are speaking of grandfather. Please, Oscar, please, it is understood. Please, Oscar, it is understood that Indira Gandhi's son was Rajiv Gandhi आणि महात्मा गांधीचो तो कोण नाही. That is understood. हांगा ढवळीकार भावासान लोकांनी करचे या गजालीचेर कितें महात्मा गांधीचो आणि सोनिया गांधीचो संबंध नाही ताका मान्य आसपाक जाय. अरे बाबा राजीव गांधी मेल्ला राजीव गांधी मेल्ला लोक गरजेचे पळय मरे प्लीज प्लीज तुमचो भाजपा कोण मेला भाजपा धांवपी वी आर डायवर्टिंग प्लीज म्हजो टाइम सोंपला प्लीज. कितें म्हणलें ना एक फॅमिलीतल्या कितले लोकांनी कंटेस्ट करचे या गजालीचेर उलयताले लोकां जाय त्या प्रमाणे. जर तर त्या फॅमिलींतले मनीस समाजकार्यांत पयलीं बसून आसात आनी तांकां जर दिसलें की आपूण उबो रावल्यार आपल्याक निवडून दितले असो विश्वास तर लोकां मदीं त्यांनी आयलो जाल्यार तेन्ना ताका उबो रावपाक आज कांय हरकत ना. समाजकार्य म्हणटा ते कितें लग्नाक पयशे दिवप काय घरा कडेन जेवण पावप हें हाका समाजकार्य म्हणप
काय समाजकार्य म्हळ्यार जो कोण बरो नाशिल्लो ताका पावप आनी बाकीचे खरी गरजेक पावप ताका समाजकार्य म्हणप. ते तुका चड संदेश खबर संदेश आसतलें. एकूच हांव सांगूंक सोदता तितलें की एकाच घराण्यान वेगवेगळ्या विचाराचे लोक आसूं शकतात आणि जेन्ना वेगवेगळ्या विचाराचे लोक घरान आसता आणि जर त्या खंयचोय मनीस आपल्या विचाराच्या पार्टी कडेन संलग्न जर आसा जर जाय जावं तो मेंबर आसा उदाहरणार्थ तूं आतां शिंदे घ्या तुम्ही वसुंधराजे शिंदे घ्या तिजे विचारातले ते बीजेपीचे असलेले विचार दुसरो जो चलो आसलो तो काँग्रेसी विचाराचो आसलो अशा वेळेस दोन जाण जर वेगवेगळ्या विचाराचे जर एकाच कुटुंबाचे आसत त्यांचे वेगवेगळे जर पक्षामार्फत निवडणूक लढयली आणि ते जर निवडून जर येईल त्या घराणेशाही म्हणून नजो पण एकाच पार्ट्यान सगळ्यांनी रावा पण त्यांच्यानी परत परत निवडून हाडप एका कदाचित घराणेशाही म्हटले तर मांगेरीशान जो प्रश्न केलो की समाजकार्य म्हणजे कितें पळय ताचे खरे अर्थ आज आम्ही वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी पळयतात की मतदारांक लाचार करप म्हणजे आज हांगासर समाजकार्य जाल्लें आसा ताका हें दी तें दी करून आणि तो मागीर समाजसेवक जाता. जशी पैंगणी भितर भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी पिशवी वाटली तशें ना करूंक तशें करूंक ना तशें करूंक ना म्हाका खबर आसा पिशव्या सहित दाखयला केलं ते सगळ्यांनी केला. मुंबय मरे मुंबय हांव ल्हान आसतना मुंबय आसतालो एक बारीक पाकीट मारप मरे चोर चोर म्हणून ते मुखार धांवप आनी ते शेले आनी धांवता ते भाशेन आमची गजाल जाता चोर पावलो फुडें चोर पुढे सांगलो लास्ट सतीश वता वता कित्याक म्हजो टायम सोंपिल्लो आसा सो वता एकूच सांगात की अण्णाचार काय भ्रष्टाचार ह्या गजाली भितर एक्झॅक्टली कितें जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता तांणी सांगल्या सगळ्यो गजाली चारय जाण सांगात आनी मागीर सोंपया कितें जावपाक जाय अशें दिसता लास्ट फक्त इन नटशेल. आमी सगळे अण्णा वांगडा वचूंक जाय पूण म्हाका दिसना हें जातलें म्हणून. फुडली वेंचणुकेक लोकांनी अण्णाचार म्हणजे कितें करचें इतलेंच तुमी सांगात. काळजार हात दवरचो आनी आपलो स्वाभिमान जागो करचो आनी मत दिवचें. अण्णाचार जावपा जाय पूण जे पांडुरंग म्हणटा पळय तें खरें की आज people have become so indebted to the politician that is doling out the favors to them they're going to vote for those same politicians. घरान बसून रावनासतना पिकनिकेक वचनासतना सकयल देऊन मतदानाक येवचें आनी आपले कॉन्सियन्साक हात दवरून मतदान करचें. बीजेपीक मतदान करचें अशें म्हण मरे. परफॉर्मन्स ऑडिट करूंक जाय अण्णान सांगला त्या प्रमाणे. आमदाराक विचारूंक जाय तुमी खंयची बिलां इंट्रोड्यूस केली खंयची बिलां अपोज केली कित्याक अपोज केली इतले जे लॉ केल्ले आहा ताचे रुल्स अजून फ्रेम करूंक ना रेग्युलेशन्स फ्रेम करूंक ना कित्याक करूंक ना ताचे सकयले ऑथॉरिटीज कित्याक अपॉयंट करूंक ना तुमचो रायट टू रिकॉलाचेर कितें मत आसात रायट टू रिजेक्टाचेर तुमचो कितें मत आसात खंयचे इलेक्शन रिफॉर्म्स तुमकां जाय खंयचे इलेक्शन रिफॉर्म्स तुमी अपोज करता कितल्या वेळान हाडटले हे सगळे विचारूंक जाय आनी हे फोर्स करूंक जाय तांकां. ओके हांगा खास करून राजकीय पक्षां भितर एक गजाल कळटा की अण्णाच्या मुवमेंटा नंतर जशें दीपक ढवळीकरान सांगलें जागृती जाल्ली आसा तांची मदीं स्वता जागृती जाल्ली आसा अशी तरेची जागृती सगळ्यां मदीं जाल्ली आसा आनी ती जागृती करून ते आपली स्ट्रॅटेजी बदलावपाची सद्याक चिंततात बरे कॅन्डिडेट नवी फेसीस हाडपाचे चिंततात आनी त्याच बरोबर हांगा भ्रष्टाचार हो मुद्दो घेवन मुखार वचपाचे चिंततात आनी त्याच बरोबर हांगा सोशल एक्टिविस्ट आसा ते सोशल एक्टिविस्टांनी हांगा सांगिल्लें आसा की तुमी प्रत्येकान घरा भितर बसनासतना भायर सरपाक जाय आनी परफॉर्मन्स ऑडिट करपाक जाय कोणें कितें केलें ते पळोवन त्या प्रमाणे कॉन्शियन्साचेर हात दवरून काळजाचेर हात दवरून त्या प्रमाणे मतदार करपाक जाय जाल्यार तो अण्णाचार आसतलो ना जाल्यार मागीर करतले ते फकत भ्रष्टाचार आनी फिल्ड वेंचणुकी परत तशीच जातली. तुमी सगळे आमच्या ह्या हांगा आयले डिस्कशनाक आनी पार्टिसिपेट जाले ताचे खातीर तुमचेय उपकार आनी मुखारचे लोक जमल्यात तुमचे उपकार. इतल्यान सोंपता आमचो महासंग्राम. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.